Speaker sir, I rise to join the general discussion on the budget. आता हे जनरल डिस्कशन म्हणटकर सगळें जें उलयता हें बजेटान प्रेजेंट केल्लें मुखेलमंत्र्यान तेच पॉयंट. आय एम नॉट गोईंग डेविएटिंग एनीवेर. I will speak only on the budget. Issues of my constituency I will raise during demands. Speaker sir, जॉर्ज बुश म्हणून एक अमेरिकन प्रेसिडेंट आसलो. ताणें अशें म्हणलां की इट इज क्लियरली अ बजेट. इट इज गॉट लॉट ऑफ नंबर्स इन इट. खूब नंबर आहा म्हणल्यार तें बजेट. This is a cynical way of looking at the budget. What is a budget? A budget should reflect the values and priorities of our state and its people. Speaker sir, हांव हांगा उबो रावला सांगूक की this budget which has been presented by the Chief Minister does not reflect the values and priorities of our state. And I will show you how. Speaker sir, हे 30 पेजीचें बजेट 2 पेजी उलोवन बस म्हूण म्हाका सांगनाका. कित्याक 30 पेजीचें बजेट हांव स्पेसिफीक उलयतां एक एक. स्पीकर सर, स्टार्ट केलां भिवपाची गरज ना म्हणून. पयलेच बजेटाचे फर्स्ट पॅराग्राफान हो मंत्र जो केन्ना केन्ना मुखेलमंत्री बरो वापरता, जो आज गोंयान एक टॉन्टूय कसो जाला, कोणी फकाणां करपाक भिवपाची गरज ना म्हणटात, हो म्हजे कोतान मातसो फेल मंत्र जाला. कित्याक भिवपाची गरज ना म्हणून सांगून 3,800 गोंयकार खवसले. 2,40,000 गोंयकार कोविडान इन्फेक्ट जाले, घरा बसले, जोडले ना. स्पीकर सर, इकॉनॉमीचेर हो इम्पॅक्ट पळयात. आनी तुमी स्टील हें सगळें आसून पसून म्हणटात हे बजेटान की वी हॅव अ रोबस्ट इकॉनॉमी विथ अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.07%. स्पीकर सर, हे बजेट 24,467.40 crores, रेव्हेन्यू 17,097.50, कॅपिटल 7,369.90. हाजेर कॅल्क्युलेशन जर केलें जाल्यार 43% ऑफ युअर बजेट इज गोईंग टू पे सॅलरीज एंड इन डेट सर्विसींग म्हणल्यार इंट्रस्ट. स्पीकर सर, गेल्या वर्सा इंट्रस्ट आशिल्लो 18%, सॅलरीज आशिल्ले 25%. गेल्या वर्सा डेट सर्विसींग आशिल्लें 11%. ह्या वर्सा तें 18% जालां. म्हणल्यार लोनाचेर फारीक करपाक जे पयशे आमी मोडटात ते 18% पाविल्ले आहा. नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू आनी डेट सर्विसींग हें एकूच जाल्लें आहा. बोथ आर स्टिकींग एट 18%. वर्क्स, मेंटेनन्स आनी मटेरियल हें 24%चेर आहा. म्हाका डावट आहा की हें बजेट जें मुखेलमंत्र्यान प्रेजेंट केलां हाजें युटिलायझेशन जावचेंच ना. स्पीकर सर, जेन्ना नवे प्रोजेक्ट सगळ्या आमदारांनी सांगलां, 19 आमदार आहात की सांगतात आमच्या मतदारसंघान हें जावंक जाय, वेन्सीन म्हणल्यार आपल्याक फुटसाल ग्रावंड जाय गांवांनी. हे सगळें जेन्ना वर्क्स, मटेरियल आनी मेंटेनन्स हें 24%चेर आहा आनी डेट सर्विसींग तितलेंच ऑलमोस्ट इक्वल जाता, तेन्ना नवे प्रोजेक्ट आनी येवचेना. भिवपाची गरज आसा, फुडले जनरेशनाक भिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हातून तो म्हणटा की नाबार्डाक आमी बेस्ट आसात फॉर रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. सांगूंक विसरता की 800 कोटी रुपया अटल सेतूच्या नाबार्डान तूं पे करता म्हणून. स्पीकर सर, प्लॅनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन आनी गव्हर्नन्सान सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सान गोंय 4थ्या पोझिशनाचेर आहा. 72 मार्क्स मेळ्ळ्या अशें म्हणून सांगता. पूण डेटा जो गोंयच्या सरकारान धाडला निती आयोगाक हो डावटफूल डेटा असो म्हाका दिसता. कित्या वयल्यान तें सांगता हांव तुमकां. स्पीकर सर, तांणी सांगलां की भुरगीं लेस दॅन 5 years ऑफ एज हू आर अंडरवेट हो डेटा धाडला. 2019 20.30% आशिल्ले, 2020 आनी 21 20.30%च उरल्या. प्रेग्नंट वुमन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49, 15 to 49, you are supposed to get married on 18, but anyway, who are anemic, percentage आहा 26.70%. केन्ना 2019, 2020 26.70%च उरता. प्रेग्नंट वुमन 15 to 49 who are anemic 26.70, 26. फिगर सेम उरल्या. स्पीकर सर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश खरो आसलो की इट इज जस्ट अबाउट नंबर्स, नथिंग टू बी टेकन व्हेरी सिरियसली. स्पीकर सर, जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण गोवा, सरकार तुमच्या दारी हें सगळें उलयतात,
एक सादो तातूंत मंत्र आहा, मिनिमम गव्हर्नमेंट मॅक्झिमम गव्हर्नन्स. हे काल हांवें म्हणलां की हे रुलींग पार्टीचें इलेक्शन कॅम्पेन आशिल्ली म्हणून. कित्याक आतां सांगे सोडून जे 11 मेक तुवें केलां, सांगे सोडून हें सरकार तुमच्या दारी आनी खंयच जावंक ना. काणकोण जाल मरे. स्पीकर सर, आमी आमदार गेले खेपे आशिल्ले, सरकार तुमच्या दारीक आमकां कोणें आपोवंक ना. सो हांव उगी उलयना. स्पीकर सर, परतें सांगता, बुफे बरी आसली म्हणून, पूण कामां कोणाची जावंक ना. आमी एक एलेक्यू घाला की केटरराक टेंडर केल्लो आनी कितले पयशे मोडिल्ले काय म्हण केटराक अजून आन्सर येवंक ना, ते मागीर उलोवया. स्पीकर सर, हाजेर एक बजेटान गोवा इन्स्टिट्यूट फॉर फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन गिफ्ट म्हणून ताजेर एक थिंक टँक केल्या म्हणून सांगलां. थिंक टँकाचेर कोण आहा? रुलींग पार्टीचो स्पोक्समॅन. एक पॉलिसी एक गिफ्टान गोंयाक गिफ्ट केल्या ती दाखोवची ना. क्वेश्चन घाल्या हांवें, एक पॉलिसी मेळना. स्पीकर सर, आतां आमी उलोवया हाजेर. कोण तूं आतां एक एक तांचें काडटा हांव. चीफ मिनिस्टर्स फेलोशीप प्रोग्राम म्हणून आहा, तो ताणें गेल्या वर्सा अनावन्स केलो. 1 कोटी रुपया दवरले. हातूंत तुका 40,000ची सॅलरी दिवन 25 लोकांक 10 म्हयन्या खातीर हायर करूंक जाताले. 5 तरी हायर केल्या ना. कितें करतात ते? हे खेपे 80 लाख रुपया अलॉट केल्या. हे फेलोशीप प्रोग्राम आयकुपाक बरें दिसता, म्हाका कळना तुमचे पार्टी लोक पसून कित्याक जावंक सोदना काय म्हणून फेलोज. स्पीकर सर, हेल्थान सगळे म्हणटात सगळें बरें जालां, हें जालां. अरे 3,800 लोक मेले मरे. मेले ते गेले. स्पीकर सर, लोकांक ऑनलायन वचपाक पडिल्लें, बोटां कितलीं फास्ट ती चॅक करचें पडिल्लें वॅक्सिन बूक करपाक. हें हांव विसरूंक ना, पूण आनी गोंयची जनताय विसरूंक ना. कितलें आमी उलोव हांगा की सगळें बरें आशिल्लें म्हणून ना. वॅक्सिन बूक करपाक फास्टस्ट फिंगर ट्राय करचें पडटालें. आनी खूब जाणांक ही रावता 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 इन्फॅक्ट जावन गेले. मेडिकल इन्शुरन्स म्हणून आहा, हे मेडिकल इन्शुरन्स युनिवर्सल ना. तुमी कॅन्सर ट्रिटमेंटाक लोन घेवपाक लायतात लोकांक. DDSY 5 लाख रुपया दिता. 5 लाख रुपयान कॅन्सर सॉल्व जायना. स्पीकर सर, गेले वर्सा तुमी म्हणिल्लें की आयुष हॉस्पिटल पेडण्यां जातलें बाय डिसेंबर 2021. जालें काय कंप्लीट? गोंयकार सुशेगाद, प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर, FDA, हांव मंत्री आसतना व्हडलो बोवाळ जाल्लो फॉर्मालीन म्हणून, आनी आमी तेन्नाच्यान डिमांड करतात की फूड टेस्टिंग लॅबॉरेटरी करची SGPDN आनी होलसेल फीश मार्केटान. FDAची ब्रांच मडगांवां हाडची म्हणून. हेंय बी तूं बजेटान सांगता. सांगीत आहा 3 वर्सां जालीं, कांय येना. फॉर्मालीन आतां येता. हे वर्सा हे खेपे ईस्ट कोस्टूच ओपन आहा. काय हांव मंत्री आसतनाच फॉर्मालीन येतालें? आतां सगळें नुस्तें सेफ जालें. स्पीकर सर, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा तें कोणे तरी म्हाका भायर म्हणलें, म्हाका म्हणूंक पसून बरें दिसना, तें एक ट्रान्सफर स्टेशन जालां काय म्हणून. म्हळ्यार इट इज बिकम अ रिफरल हॉस्पिटल. थंय व्हरतात, थंयच्यान मागीर GMCन हाडटात. अरे तें हॉस्पिटल केदी व्हडली बिल्डींग ती, थंय स्पेशालिटी हाडपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हे जे कोवीड डेथ्स जे आहा पळय ते पसून फज केल्ले आहा. तुमी जर फिगर पळयले तातूंत कळटा की एक सडन जंप जाल्लो आहा. आमच्या मुख्यमंत्र्यान ते फिगर पळोवचे, तुमकां कळटलें की हो जंप जाला तो कसो जंप सडन दिसता, हो तुमकां कळटलो. हांव ताजेर तें पडते मेले तांचे काडना वयर, कित्याक सारकें जायना. आतां हेल्थ एलोकेशनाक 12.86% हेल्थ बजेट एलोकेट वाडयला म्हणून सांगलां. पुणून गरीब लोकांक मेडिसीन घेवपाक विकतीच घेवची पडटा. मग कसलें? कोणा खातीर वाडयता तें? इन्क्रीज जर जाल्या काय इन्क्रीज म्हणटी एक कॅरट काय म्हणून नंबर 2 दाखयला तो की हेल्थ बजेट वाडला म्हणून. ते खरें गरीब जनतेक वखदां सवाय मेळपाक जाय. स्पीकर सर, आतां GSITC आनी PWDचेर उलयता. पयशे पडटात,
पुणून सकाळी बाब दिगंबर कामतीन सांगला ते भशेन स्पेशल पर्पज व्हेकल आशिल्लें क्वॉलिटी कॅनॉट गो डावन कित्याक तुमी यू आर पेईंग एट प्रिवेलिंग रेट्स. GSITCची वर्क क्वॉलिटी मातशी देंवल्या. GSITC सांगचें अटल सेतू कंप्लीट जाला काय म्हणून हांव कांय उलयना ताचेर. भाई जेन्ना गेल्लो तेन्ना ताणें एक लँडींग टुवर्ड्स पणजे म्हणटा तें इनकम्प्लीट दवरलेलें. तें वचून गेल्यार इनकम्प्लीटूच आहा. सांगीत आहा अटल सेतूचे फोटो पेपरार येत आहात घालीत आहात तुमी. PWDन जॉब स्कॅम जालें स्पीकर सर. कोणेच सांगपाची गरज ना. बाबूश मोन्सेरातान सर्टिफिकेट दिलां. ताज्या आनी फुडें हांव कांय उलयत ना. स्पीकर सर बजेट स्पिचान म्हणटात की जुवारी ब्रिज विल बी ओपन फॉर ट्रॅफिक बाय जून एंड. मुखेलमंत्र्यान म्हणिल्लें आहा बजेट स्पिचीन काबराल कितेंय म्हणून. स्पीकर सर ओपन बी जालो ओगीच ओपन करशात दांड करून उदकान सोमतें जातलें जल सागर. काय चायनीज कन्सल्टंट गेलो म्हणून डिले जाली. स्पीकर सर चायनीज कन्सल्टंट घेवन तुमी इतलो ब्रिज पावयला फुडें. चायनीज गुड्स म्हणटा नो गॅरंटी नो वॉरंटी. तसो ब्रिज जावपाक फावना. स्पीकर सर आतां तुमी डेट दिल्या की आनी एक तारीख दिल्या. ते सदां म्हणटात तारीख पे तारीख म्हणून तशी आनी एक तारीख दिल्ली आहा. स्पीकर सर एक ऑब्झर्वेशन डॅक घालां ब्रिजाच्या वयर. आतां पार्किंग बिर्किंग खंय करप तें कोण येतलो ताणी खंय करपाचें पार्किंग ब्रिजाचेर पार्किंग बी करप. स्पीकर सर मोपा एअरपोर्ट फेज 1 टेंडर जालो 1900 कोटी. कनेक्टिविटी रोडाक कितले पडले 1180 कोटी. 8 किलोमीटर रस्तो इज ऑलमोस्ट इक्वल देन हाफ द कॉस्ट ऑफ द एंटायर एअरपोर्ट टर्मिनल. हे खंयच खंयच्या गणितान बसना. कोणीय सांगलें आसतलो. स्पीकर सर थंय तांणी सांगलां की आमचें होलसेल फीश मार्केट 15.60 करोराक बांदतात म्हणून आनी मॅकॅनिकल इक्विपमेंट 39 करोराचे आमी घालपाचे आहा म्हणून हें बजेट सांगता. स्पीकर सर हांव मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतां दीस इज द एंट्रन्स टू द सिटी. आतां तो बायपास कंप्लीट जाता कदंबा कडेन येतना होलसेल फीश मार्केट मदीं आहा. इट इज बिकमींग एन आयसोर. फातोर्डा आमचें बरें केलां आमी. एकूच जो आयसोर आहा म्हणटा तें होलसेल मार्केट. आज हांव तुजे कडेन पब्लिकली डिमांड करतां धर तें सारकें करूंक जायना हें होलसेल मार्केट काडून व्हरा. तें काडून व्हरून वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बी घाला. आमच्या लोकांक होलसेल फीश मार्केट नाका. हांवें हाडिल्लें तें हांवें हाडून तो टेंडर पास केल्लो. तो टेंडर तुजो नेक्स्ट मनीस आयलो ताणें कॅन्सल केलो आनी तोच टेंडर म्हारग आतां परतो केलो तोच कन्सल्टंट घेवन. आतां गणीत म्हाका कितें समजना पूण एक तुमकां हांव जतनाय दितां की धर तें सारकें जायना आनी ट्रॅफीक मॅनेज जायना तें होलसेल फीश मार्केटूच आमकां नाका. आय एम गोईंग ऑन रिकॉर्ड. पीपल वील से दिस गाय इज एंटी डेव्हलपमेंट. आय एम नॉट एंटी डेव्हलपमेंट. इफ यू कॅनॉट मेंटेन थिंग्स देर कित्याक थंय अशें जाल्लें आहा तो चोर बाजार कसलो बाजार फूल रस्तो पॅक. चुकून एक दीस हांव सकाळची फ्लायट घेतली आनी आयलो घरा कडेन येवपाक चान्स ना. कंप्लीट पॅक. आनी दीस इज द एंट्री टू अवर सिटी. इट्स द कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा. स्पीकर सर वॉटर रिसोर्सान येता. गेले खेपे बजेट स्पिचान मुखेलमंत्र्यान आमकां टॉन्ट मारलो की म्हादयचेर पॉलिटिक्स करून नाकात म्हणून. याद आसतलें तुका. सारकें गणगडीत तुवें छाती फुलोवन उलयलें. दुसरे दिसा पेपर फुडें आयलो पॉलिटिक्स करून नाका म्हणून. हे खेपेचे बजेट स्पिचान म्हादय म्हणटा तें उतरना. कर्नाटकान थंय DPR काडला आनी टेंडरूय केलो. स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरान वेब बेस्ड रियल टायम डेटा एक्विजिशन अँड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम्स म्हणून अँड स्पेशल डिसिजन सपोर्ट सिस्टम म्हणून डिक्लेअर केला बजेटान. आतां हो डाटा यूज कसो करतलो तूं. डू यू इवन हॅव द डेटा ऑर हॅज इट बीन हॅक्ड. स्पीकर सर तुमचे कडेन ना. तुमी फटाशें मारता. हांव तुका चॅलेंज करता तुमचे कडेन डेटा बॅकअप ना. डेटा बॅकअप ना. इट हॅज बीन हॅक्ड अँड दे आस्क्ड यू टू पे इन बिटकॉइन. स्पीकर सर हांवें चॅक केल्लें आहा. आय ऑल्सो हॅव फ्रेंड्स इन द IT सेक्टर. डेटा सगळे कडेन डुप्लिकेट करून दवरप ही तुमकां कॅपेसिटी आसची ना. पूण आसा म्हणून बंडल मारनाका. डेटा तुमचे कडेन ना. स्पीकर सर 24 तारखेक कंप्लेंट फायल केली. तुमी डिपार्टमेंटान 24 जुनाक कंप्लेंट फायल केली. 10 दिसान FIR जाली. तूं मंत्री बसला हांगा. तुजी ओन कंप्लेंट फायल जावन हॅकिंग जालें म्हणून सांगपाक 10 दीस लागले सरकाराक. म्हजो फेसबूक प्रोफायल इलेक्शनाचे पयले दिसा असोच हॅक केल्लो.
आनी विजय सरदेसाय पयशे दिता म्हणून घाल्ले. सगळे लोक म्हाका घालता पयशे आहा आमकांय जाय म्हणून लोन. म्हजो हांवें कंप्लेंट घाल्ली फेब्रुवारीन, ती अजून मेरेन FIR जायना. ती दुसरी खबर, आमी ओपोजिशनाक आहा. पूण तूं सरकारान आसून तुजी जायना म्हळ्यार म्हाका कॉमीक दिसता. स्पीकर सर, अर्ली वॉर्निंग डिसेमिनेशन टावर्स म्हणून तुमी WRDन डिक्लेअर केला. 23 टावर इन्स्टॉल केल्या म्हणटा. कांसावले अशा गांवार लोक हे टावरूच ओपोज करूंक लागले. कित्याक ओपोज करूंक लागले? इट इज अबाउट डिसेमिनेशन. यू हॅव नॉट क्रिएटेड अवेरनेस. लोकांक सांगूंकूच ना कित्याक म्हण तें. येता आनी कोण टावर घालता ते म्हणटा हें कितें. आनी कोलवा जे भशेन डिव्हलपमेंट ट्युरिजमाचो फ्लॉप जालो तो पळोवन लोकांक आनी डिव्हलपमेंट नाका म्हणटा ते साश्टीन. बाबा पयलीं सांगा कितें तें. सो पयलीं सांगपाचें बिफोर इन्स्टॉलेशन अवेरनेस हॅज टू बी क्रिएटेड वीच युअर डिपार्टमेंट हॅज नॉट डन. स्पीकर सर, आतां टावन प्लॅनिंगान या. आमचो बाब एल्टन तो आपल्याक खड्डो म्हणटा. काय ना, बरो दिसता. यूल ब्रायनर म्हणून एक एक्टर आहलो, खड्डो आहलो बरो स्टायलिश एक टायमार. मॅग्निफिशंट 7 बी पळय. ताजो आदलो आमदार मंत्री आहलो. 16B म्हणून हांवें केल्लें. कित्याक केल्लें? 3 वर्सां एक हॉरायझन पिरियड आहलो नवो रिजनल प्लॅन करपाक. मोपा डिव्हलप जातालें. फास्ट प्रपोजल येवपाक जाय, डिव्हलपमेंट फुडें वचपाक जाय. 16B हांव हाडपी मनीस. हांवें 32 केसीस 16Bच्यो केल्यो. 32. तातूंत 18 केसीस आशिल्ल्यो रिलिजियस इन्स्टिट्युशनाच्यो, धार्मीक इन्स्टिट्युशन, हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तांव. स्पीकर सर, आज विजय बाब कटेल करतो. ना कळटेल ना. पयलींच सांगिल्लें हांवें कळटेल जाल्यार हांव पयलींच उलयना म्हणून. हे ईच अँड एवरीथींग इज बेस्ड ऑन फॅक्ट्स. कळटेल ना आनी 15 मिनटां उलयतलो हांव. स्पीकर सर आयक, ह्या खेपे विश्वजीत राणेन डिक्लेअर केला की 16Bच्यो केसी कितल्यो जावच्यो. म्हज्या वेळार आशिल्ले 32. आमचो जो हो आशिल्लो बॅट्समॅन केपेचो ताणें 7,700 केल्यो. चित म्हण तूं. सारको धंदोच स्टार्ट केलो. रिटेल दुकान उगडें केलें. क्लियर कट दुकान उगडें केलें. 32 केसी. आनी म्हणून तो म्हणटा की ताका टायम मेळना म्हणून. 7,700 म्हळ्यार पावले खंय? कनेक्टेड विथ बजेट उलय मरे. बजेटाचेर हें टावन प्लॅनिंग बरें उलयलो ताणें. स्पीकर सर, आतां PPP डिपार्टमेंटाचेर येता. ना हें घेवचें पडलें कित्याक रिकॉर्ड दाखयता हांव. खूब जाण म्हणटा 16B विजयान हाडिल्ली. आतां हांव मागता 16B स्क्रॅप कर. आतां मागता ना कांय जायना ताजेर. बरोबर राव. स्पीकर सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, एक तुका हांव सांगूंक सोदता. 16B हायकोर्टान आहा. 16Bचेर खंयचीच केस फुडें वचूंक ना. आज 16B स्क्रॅप करपाक मुखेलमंत्र्याक गट्स घेवन डिक्लेअर करचें पूण स्क्रॅप करता म्हणून. हांवें काय कर स्क्रॅप आतां. कित्याक 7,700 केसी रिटेल धंदो दुकान उगडें करपाक करूंक नाशिल्ल्यो. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान म्हणल्यार PPP डिपार्टमेंट हॅज स्टियर्ड द ऑक्शन ऑफ IDC प्लॉट्स एट वेर्धा. आतां हो IDC गेलो मरे. आतां IDC हें कित्याक करूंक शकनासलें? हो म्हाका प्रश्न पडलो. PPP डिपार्टमेंट इज ऑक्शनिंग IDC प्लॉट्स एट वेर्धा. अरे म्हाका दिशिल्लें IDCक आपले ओन कायदे बिदे आहा म्हणून. हें कितें जालें? काय मुखेलमंत्र्याक दिसता IDCन करप्शन आसा तें कळटलें कित्याक क्वेश्चन हे घाल्लो आहा. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री हें म्हणटा बजेटान की PPP डिपार्टमेंट हॅज फायनलायज द बीट डॉक्युमेंट. 2 मिनटांनी सोपय तूं. ना 2:15 रिगार्डिंग झाली तुजी ऑलरेडी. different projects like convention center, maritime school, commercial projects of Marmugao PDA. स्पीकर सर, म्हाका सांग PPP डिपार्टमेंट मुर्मुगांव PDAचे प्रोजेक्ट घेवपाक कितें कसले प्रोजेक्ट हे मातशें सांगचें. आनी कितले वर्सां हें फायनलायजेशन जातलें आनी हें केन्ना कन्वेंशन सेंटर कंप्लीट जातलें? आज मुखेलमंत्र्यान डेट दिवची कन्वेंशन सेंटर केन्ना जातलें तें. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट आनी सिव्हिल एविएशन 20 कोटी सबसिडी दिली टॅक्सी मिटर घालपाक. टॅक्सीवाल्या कडेन कंप्लेंट आहा की टॅक्सी मिटर फॉल्टी आहा म्हणून. मुखेलमंत्र्यान रोड एक्सिडेंटाचेर उलयलें. रोड एक्सिडेंटा खातीर एक स्कीम करतलो म्हणून. आतां म्हजो प्रश्न आहा स्पीकर सर, 2 कॉन्स्टेबल मेले. मुखेलमंत्री म्हाजो 2 मिनटां बस. कॉन्स्टेबल आहा एक शैलेश गांवकार म्हणून, बाळी केपेचो आनी विश्वास देयकार. राव रे, कितें ओगे हें करता तूं? तुका हें नाका? तुका बजेटाचें एक एनालिसीस नाका? स्पीकर सर, हे 2 जाण मनीस मेले. तुमचो DG आशिल्लो शुक्ला तो वचून ताणें सांगलें की 1-1 कोटी तांकां दिता म्हणून. आनी मुखेलमंत्री तांकां LDC
पोस्ट दितलो आनी PSI करतलो म्हणून नेक्स्ट ऑफ कीन क्वेश्चन हांवें घाल्लो आहा क्वेश्चनाचेर सांगला 30 लाख रुपया दिले म्हणून म्हळ्यार तुम्ही काढतात फुटींग मरे डायरेक्ट बंडना मारतात 1 कोटी म्हणून डिक्लेअर करता आणि 30 लाख दितात हे आन्सर आयिल्लें आहा स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान म्हणला की 35 AC इलेक्ट्रीक बसी आपल्यान आय हॅव रिसिव्ड आनीक म्हजो प्रश्न आहा कदंबाच्यो त्यो बसी काय कितें कित्याक अशें कळटा कदंबा 75 लॅक्स एक्स्ट्रा ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिता कॉन्ट्रॅक्टर आहा EVEI ट्रेन्स प्रायवेट लिमिटेड ऑलेक्ट्रा ग्रीन टॅक लिमिटेड गेल्या बजेटान मुखेलमंत्र्यान म्हणिल्लें की मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज अँड पब्लीक एंटरप्रायझीस गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 5.5 crores कदंबा ट्रान्सपोर्टाक रिलीज केले आनीक हो फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट म्हणून 50 बसी हाडपाक आनी अश्यो 100 बसी येतल्यो म्हणून अंडर फेम 2 स्कीम स्पीकर सर ह्या वर्साच्या बजेटान परते तेच सांगता की 35 बसी हॅव बीन रिसिव्ड अँड आर ऑपरेशनल ऑन वेरियस रूट्स डिलिव्हरी ऑफ बॅलन्स 15 AC बसीज इज एक्सपेक्टेड सून गेल्या वर्साचे बजेट ह्या वर्साचे जय बाप ऑलरेडी 17 मिनिटं झाली अरे ऐक रे 15 मिनटां 17 मिनिटं झाली पुरो कर स्पीकर सर राव तुका कितें आदा तू बस स्पीकर सर राव आतां एडिशनल 100 बसी घेवपाक आय हॅव प्रोवायडेड 37.50 crores म्हणून तो मुखेलमंत्री आपल्या बजेटान सांगता हाजो अर्थ कितें जाता तूं 21-22 चीफ मिनिस्टरान 100 बसीचें स्वप्न ताका पडलें आतां ताणें रिपीट केलें आनी तो गेल्लें स्वप्न विसरलो 3 वर्स परती रिपीट केल्या 3 वर्सां आसा थंय तूं थंयच आहा तूं 35 बसींचेरूच आहा तूं फुडें खंयच वचना सांगीत आहा फटाची फोडीत आहा स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान म्हणला की आनी तुवेंय मागलां ताचे खातीर तुका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता बाब उल्हास तुयेकाराक की मॉडर्न बस स्टँड जावचो मडगांवां जावचो म्हणून आतां म्हाका अश्युरन्स जाय हें केन्ना कन्स्ट्रक्शन सुरवात जातलें न्ही जावचें म्हणून आमी म्हणीत आहा 10 वर्सां म्हणीत आहा हांव स्पीकर सर सिव्हील एविएशनान येता गेले खेपे मोपा एक्सप्रेस वे म्हणटा ताका एक आउटले केल्लो 75 कोटीचो ह्या नोव्हेंबरान प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो पुरो कर विजय बाब हो सब्जेक्ट उलयता तरी पुरो कर म्हाका दुसरे मनशाचें नांव घेवचें पडटलें स्पीकर सर राव म्हाका एक फुडल्या युनियन मेंबराचें नांव घेवचें मिनिस्टरान पडटलें इन्फॉर्म केला की लिंक रोड टू मोपा एअरपोर्ट विल स्टार्ट सून द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज विल स्पेंड 1,200 crores फॉर द 7 kilometer रोड आतां 75 कोटी खंय गेले अरे 75 कोटी रुपया तुम्ही तरतूब केल्ली ना रे ते गेले खंय हे खेपे तूं कितें म्हणटा की आमी 16 कोटीचो एक रस्तो करता म्हणून अप्रोच रोड करता म्हणून अरे 1,200 कोटीचो तर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया रस्तो करता हे 16 कोटी तूं खंय घालता काय बोल्सान उडयता कोण तरी हो प्रश्न जाता कित्याक हे सारकें डडडीत कळटा तुमकां फोटी पसून कश्यो मारप त्यो कळना स्पीकर सर रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचेर या मॅरिटायम बोर्ड करता म्हणून सांगलां मॅरिटायम बोर्ड जायनासतना कसलें प्लॅनिंग करतात तुमी पोर्टांची स्पीकर सर अशें सांगलां की जेटीज सगळ्या कडेन प्लॅन केल्या म्हणून पूण आतां हांगा आयकूंक येता की सांता मोनिका जेटी पसून दिली म्हणून आनी कांय दवरूं ना काल हांव म्हणटालो टुरिजमाचें हाका रोहन खंवट्याक की बाबा तूं कितें उरलां काय म्हणून सगळें दिलें म्हणटानी स्पीकर सर आज तें जाल्लें आहा की कांय उरूंक ना सगळें दिलें रिन्युएबल एनर्जीन मुखेलमंत्र्यान 20 कोटी रुपया इलेक्ट्रीक व्हेकल आनी ताचें इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाक डिक्लेअर केल्लें आहा बजेटान बरें सोपयत तूं आतां ना उरला मरे ना फुडल्या मेंबराचें नांव ना घेतलो फुडल्या मेंबराक कोणाक प्रॉब्लेम आहा कित्याक तुका 15 मिनटाची 2 वरां 25 मिनिटं दवरलेली दिल्ली आसा आहा 2 वरां दवरलेली आहा कितें करपाक ती न्ही हांव एकूय डिमांड म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो सांगना अजून हांव 5 तुका मेंबर प्रूफ उलोवपाचे करून उरल्या दाखयता तुम्ही बजेट म्हणटा टाइम पास करता म्हणून अजून 5 मेंबर उलोवपाचे उरल्या उलोव सोपय. स्पीकर सर आतां डिसेंबर 2021 चीफ मिनिस्टर म्हणटा 50 EV चार्जिंग स्टेशन 3 म्हयन्यान जातली म्हणून ह्या वर्सा तो 25 कोटी अलॉट करता आतां कितलीं जाल्या 2 ताणें अशें म्हणलां की एक बजेट आय वील एक्सप्लोर द जनरेशन ऑफ 600 megawatts ऑफ सोलर अँड हायड्रो पॉवर विच इन्क्लूड्स हायब्रीड सोलर विंड अँड वेव एनर्जी ह्या वर्सा तो म्हणटा की आपूण सोलर कॉन्सेंट्रिक सोलर थर्मल प्लांट म्हळ्यार गेल्या वर्सा सांगिल्ली वस्त ह्या वर्सा विसरता नवेंच कितें तरी एक टर्मिनॉलॉजी हाडटा आनी ती कानान घालता म्हणून वन्स अगेन आय एम कमिंग टू द सेम पॉयंट दिस इज ओनली अबाउट नंबर्स सगळे
कॅट आता हे पुरो- बजेट म्हणटा कॅट व्हडलें आता स्पीकर सर पुरो आयक. हांव फुडल्या ना, मेंबराचें ना, नांव ना, ना, घेतलो. एक मिनिट स्पीकर सर. इंडस्ट्रियल लँडाचेर गव्हर्मेंटाची पॉलिसी कितें? एक सायडीन तूं एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करता आनी इंडस्ट्रियल करता, दुसऱ्या सायडीन जुवारीचे इंडस्ट्रियल लँड तूं कन्वर्ट करता आनी सेटलमेंट करता. म्हळ्यार कितें? तुका इंडस्ट्री जाय काय तुका एग्रीकल्चर जाय? कितें जाय तुमकां? इंडस्ट्रीचेर तुमचो कांयच म्हाका दिसता तकली ना. स्पीकर सर, गेल्या वर्सा मुखेलमंत्र्यान म्हणलां की आपूण एक टास्क फोर्स करता म्हणून. तूं पुरो कर आता. टू एक्झामीन अ वायबल सोल्युशन फॉर हो सब्जेक्ट काबार करतरी पुरो कर, अदरवायज नथिंग वील गो ऑन रिकॉर्ड. तूं आतां पुरो कर. स्पीकर सर, आतां हांव तुजेर चार्ज करता की हें फ्रॉड बजेट तें डिफेंड करपा खातीर तूं पुरो कर करता. तुका हें उलयल्लेंच नाका म्हणून तुमी हे आमदार बिमदार फोडूंक भोंवतात. कित्याक तुमकां हांगा कोणें उलयल्लें नाका, तुमकां सगळें ओगी राविल्लें जाय आनी सब कुछ ठीक आहे म्हणून सगळें बरें चलता म्हणून. कितें बरें चलता? तुमी बजेट टायमपास करता, तुमी वावर काडटा बजेटान, हें हांव प्रूव करता आनी तूं म्हणटा पुरो कर म्हणून. गोंयची जनता पळयता तुमकां की हें असलें फ्रॉड करनाका. हें बजेट सेशनाक जर बजेटाचेर उलोवंक मेळना जाल्यार कितें करपाक सेशन करता? घरा बसया मरे आमी. परतें सांगा कोवीड जाला आमच्या सगळ्यांक. स्पीकर सर, गेले बजेटान ताणें म्हणलां की एक लॉजिस्टीक पॉलिसी आपूण करता म्हणून. 2014 इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी म्हणून आशिल्ली, ती कित्याक तुमी पळयनात? स्पीकर सर, एक जाय की हँडीक्राफ्ट टॅक्सटायल्स एंड कॉयर, हातूंत तो म्हणटा की आपूण कॉयर प्रॉडक्ट्स करतलो म्हणून. पुणून कॉयर बोर्ड म्हणटा की कॉयर पीठ म्हणटा तो, म्हणल्यार कोको पीठ म्हणून. पुरो आता विजय भाई, पुरो. खूप टायम 1919 जालो. पुरो करोडाचो आता. एक्सपोर्ट जाला. दुसऱ्या मेंबराचें नांव घेतलो आनी तूं उलयता तेव्हा रिकॉर्डाचेर वयचें ना. पुरो आता सोपय. इन्फॉर्मेशन 5 मिनटां. सोपय 2 Speaker sir. मिनटां. 6:45 सोपयतलो, नाजाल्यार आफ्टर 6:45 नथिंग वील गो ऑन 2 रिकॉर्ड. मिनटां कोण मरता म्हाका कळना. स्पीकर सर, 150 सिटीजन सर्व्हिस सेंटर्स मुखेलमंत्र्यान प्रॉमिस केल्ली आहा. बजेट स्पिचीन तो म्हणटा की 265 कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स आहा म्हणून. आतां हो गोल पोस्ट कित्याक तो चेंज करता हें म्हाका कळना. आनी अशें जर आसा जाल्यार एक्चुली कितले पयशे सिटीजन दिता ऑनलायन सर्वीस घेवपाक? स्पीकर सर, आमची म्हाका दिसता एकूच स्टेट अशी की RTI पोर्टल इज नॉट ऑनलायन. 7 स्टेटी आहा देशान, तातूंत एक गोंय आहा. गोंय म्हणटा तें प्रोग्रेसीव. वी आर सपोज टू बी व्हेरी ओपन. थंय आमचें वी डोंट हॅव अ ऑनलायन RTI पोर्टल. हाचो अर्थ कितें? तुमी बानगड्यो करतले ते करतलेच आनी तूं लिपोवनूय दवरूंक सोदता त्यो बानगड्यो, कित्याक त्यो तुमकां RTIन वचून ऑनलायन वचून घेतिल्ल्यो नाका लोकांक. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता तुका हें आयकुपाक नाका आनी तुका हांगा बसयला आमकां बंद करपाक, आमची तोंडां बंद करपाक. आतां एक सादे हाजेर येता हांव. तो स्पीकर सर म्हणटा निलेश काब्रालाचो सब्जेक्ट न्ही हो, विक्टिम्स ऑफ गोवा विक्टीम कॉम्पेन्सेशन स्कीम, म्हणल्यार सेक्शुअल अब्युजाचेर विक्टीम कॉम्पेन्सेशन स्कीम. कितले बेनिफिशरी मेळ्ळ्या? फ्रॉम 2017 17 जाणूच बेनिफिशरी मेळ्ळ्या. म्हळ्यार 17च रेपी जाल्या 2017च्यान आज मेरेन. स्पीकर सर, हें हाजेर कळटा की तुमी यू ऑल आर नॉट ओन्ली ओपेक बट यू ऑल वॉन्ट टू हायड पुरो फॅक्ट्स. आता तुका सांगल्या टायम आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजी एकूच सांगता. मुखेलमंत्र्याचे 100 दिसाचे अचिव्हमेंटान तो म्हणटा की आपूण देवळां रिकन्स्ट्रक्ट करतलो म्हणून. आमचो एक क्वेश्चन आशिल्लो, क्वेश्चनान तुमी उत्तर दिलां की लिस्ट ऑफ रिलिजियस और हेरिटेज साइट्स डिस्ट्रॉयड बाय द पोर्चुगीज इज नॉट अवेलेबल विथ द आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट. However, several historians have published relevant research on this topic, which is available in public domain. Budgetary allocation for restoration of temple is 20 crores for financial year. अरे कितें रिस्टोर करता तूं? तुझ्या डेटाच ना. सो स्पीकर सर, लोकांक पिशे करपाक स्टेटमेंट काडनाकात आनी ताजेर बजेटरी एलोकेशन करनाकात. You should back the budgetary allocation with data. If you don't have data, you can't have budgetary allocation. All these officers who are saying yes man, these people will be taken to task. कितें हे एडवायज करतात, बरयतात बजेट ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, ते कशें बरयतात हें म्हाका कळना. इन द एब्सेन्स ऑफ डेटा हाव आर यू मेकिंग स्टेटमेंट्स? सो रेजिनाल्ड उलयतालो तो तें, ताका तें वचून गट्स नासलें सारकें ओपन उलोवपाक, स्टेटमेंट काडनाका म्हणून. तो स्टेटमेंट तो की आपूण देवळां हें करतलो आनी तें म्हणून. तुका आतां वाज आयलो जाल्यार हांव ओके म्हणटा, पूण डिमांडाक तुमचें सगळें काडटा हांव मागीर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.